कितें जालें कोर्टान कितें सांगितलें तेज्यान? सी अंडर सेक्शन 35 ताका नोटीस इश्यू केली ताणी सांगितलें की आपण कंप्लाय करतो म्हणून ही हॅज कंप्लायड विथ इट ऑन 10th and 11th तो बिचोले पोलीस स्टेशनार गेलो इन्व्हेस्टिगेशन जॉईन केलें त्यामुळे देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अरेस्ट दॅट इज वॉट द लॉ इज आणि ते कंप्लायन्स केले ते सबमिशन केले स्टेटांनी सबमिट केले की कंप्लायन्स केला म्हणून सेक्शन 35 टूची नोटीस जी धाडिल्ली ताका आणि एज पर दॅट सिन्स हॅज कंप्लायड हायकोर्ट हॅज कम टू अ कंक्लुजन दॅट देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फर्दर प्रोसिडींग टू कंटिन्यू इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन आणि मेन एप्लिकेशन जी आसा ती आज डिस्पोज केल्या ऑल्सो तांणी मागिल्ले की जे सेशन्स कोर्टान एडिशनल सेशन जजान जे कमेंट केल्ले ऑन मेरिट्स ऑफ द केस ते काडचे म्हणून त्या ऑर्डरांतल्यान हायकोर्ट हॅज ऑल्सो मेड ऑर्डर ऑन दॅट की एक्सपंज करचे म्हणून ते पर्टिक्युलर स्टेटमेंट्स अँड दोज स्टेटमेंट्स ऑन मेरिट्स हॅव बीन एक्सपंज बाय दी ऑनरेबल हायकोर्ट सो द मॅटर गेट्स डिस्पोज्ड ऑफ ही हॅज टू कंप्लाय आनीक जर पुलिसांक गरज पडत ताका आपोवपाची किंवा ताका ताजें स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाची देन ही हॅज टू कंप्लाय अँड कॉपरेट विथ द पुलीस दॅट इज वॉट द टुडेज सम अप ऑफ टुडेज प्रोसिडींग्स इज तुम्ही थोडी कंटेन्शनां रेज करून इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन घातलें तुमचे तेंच्यांनी हायकोर्टान म्हटलें की हो जो विशय आसा तो तुमी ट्रायलाक जेन्ना मांडा म्हणून कशें आसा मेरिट्स ऑफ केस आसा पळय दॅट वील नाव कंटिन्यू ट्रायल जेन्ना जातली सुरू तेन्ना ट्रायलान हे सगळे विशय येतलेच प्रत्येक जाणांची जी कंप्लेंट केल्या ती सगळं कंपायल करून आज एक युनिफॉर्म कंप्लेंट जी हांगा पावल्या बिचोले क्रूज सिल्वाची जी इनिशियल कंप्लेंट आशिल्ली ती जी बिचोले पावल्या ताका बाकीच्यो टॅग करून ताजेर FIR जो रजिस्टर जाला त्या प्रमाणे चार्जशीट फायल जातली चार्जशीट वील बी ऑन मेरिट्स ऑफ द केस दॅट वॉट एवर दॅट इज टू बी गिवन एनी एविडन्स दॅट नीड्स टू बी करेक्टेड अँड कलेक्टेड पुलीस म्हाका दिसता ते करतले आणि प्रत्येक जाण जो कंप्लेनंट आसा विटनेसीस आसा तांकां पुलीस आपयतले आणि स्टेटमेंट रेकॉर्ड जातले इट्स अ लॉंग स्टँडींग प्रोसेस बट इट शूड कंटिन्यू इन द रायट डायरेक्शन लेट्स होप सो पूण हिंगा भितर अरेस्ट जावचें ना प्रश्नच ना ॲक्च्युली कायद्यान वचत जाल्यार अरेस्टाचो प्रश्नच नाशिल्लो सुरवातेकय नाशिल्लो आतांय नाशिल्लो सरकारान ओडून ताणून कित्याक दवरले हेंय आमकां कळना कित्याक तांणी वाडपाक दिली ही गजाल तेंय आमकां कळना आय थिंक इनफ हॅज हॅपन्ड इन गोवा एक डिव्हिजन जालें हिंदू कॅथलिका भितर जे डिव्हिजन तयार करपाक खंय तरी सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्लो एज आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून आज एडवोकेट म्हणून न्ही पण आमकां एक फिलींग येताली की हें सगळें जें घडलें आनी मागीर ज्यो गोश्टी घडल्यो त्यो घडल्यो सरकारान घडयल्यो अशें दिसता आमकां कारण एक हिंदू कॅथलिका भितर डिवायड करपाचो जो प्रयत्न जालो तो खंय तरी आमी आतां फाटीं सरपाक जाय विसरपाक जाय आनी एक गोंयकार म्हणून बाकीचे गोंयचे जे विशय आसा खुबशे विशय आसा करप्शनाचे विशय आसा आज गोंयांत इतलें करप्शन वाडलां भरभटला सरकार हो आज विशय आसा अनएम्प्लॉयमेंटाचो आज विशय आसा लँड कन्वर्जनाचो वेगवेगळे जे गोंयचे आज विशय आसा ते म्हाका दिसता आज आमी सगळ्यांनी मिळून फुडें व्हरचे पडटले enough of diversion has happened, enough of division has happened. Let's put a full stop to this divisive tactics of this government. Let's move ahead in the right direction for protecting Goa and Goa's interest. म्हाका दिसता आमी त्या कामाक ऑलरेडी सुरवात केल्या या हाजेर पडटलो फुडलें जें कितें आसा तें कोर्ट पळयतलो लेट अस कीप faith in police and justice and I'm sure justice will be delivered over a period of time. It's the same incident one month before this, so in which that lady has been accused and she has been arrested for the 14 पळय तेच म्हणटा कायदो हो समान आसपाक जाय प्रत्येक मनशाक पूण खंय तरी पुलिसूय आपल्याक जाय तशें वागता अशें दिसपाक लागलां आज आमी खुबश्यो गजाली पळयल्या जश्यो की आज आमी कलंगूटच्या PIचे सस्पेन्शन पळयलां कित्याक सस्पेंड केलो ताका कित्याक ट्रान्सफर केलो GRPन ओवरनायट आफ्टर ही अरेस्टेड बाउन्सर्स ऑफ अ क्लब विच इज ओन्ड बाय समबडी फ्रॉम दिल्ली आणि हू हॅज कनेक्टेड प्रॉबब्ली विथ दी IPS ऑफिसर्स ऑफ गोवा ऑर स्टेट गव्हर्मेंट सो कायदा सुवेवस्था दवरपाची जबाबदारी सरकाराची आसा आणि ती दवरपाक मदत करता त्या पुलीस ऑफिसरांक सिन्सियरली वागले म्हणून जर ट्रान्सफर करता रिजर्व पुलिसान जाल्यार इट इज समथींग दॅट शोज दॅट लॉ अँड ऑर्डर मशिनरी खंय तरी फेल जाल्या कारण कायदो जशें आमी तुमकां म्हणलें कायदो हो समान सगळ्यांकच आसपाक जाय पूण तो खंय आसा असो दिसना आनी ह्याच गोश्टीचें वायट दिसता पुलीस आर नॉट इंडिपेंडंट टुडे आज पुलिसांक ज्या तरेन इंडिपेंडंटली काम करपाक जाय तें काम पुलिसांक करपाक मेळना ताका लागूनच आज गोंयची परिस्थिती बिगडत चल्ल्या ही सत्य परिस्थिती आसा आनी आज तुमी आनी एक गोश्टी काल पळयल्या आसतली की सनबर्न वीच इज नाव ओन्ड बाय अनदर कंपनी हॅज फायल्ड 100 crore डिफॅमेशन केस आणि इंजंक्शन एप्लिकेशन बिफोर बॉम्बे हायकोर्ट इन द ओरिजिनल ज्युरिस्डिक्शन सरकार जेन्ना लॅमडो आसता सरकार जेन्ना अधाशी जाता एक
ग्रिडी जाता तेन्ना ह्यो गजाली घडपाक शकता. कारण सनबर्न जे आज गोंयच्या छातयेर पांय धरून, गोंयच्या लोकांच्या छातयेर पांय धरून गोंयान सनबर्न म्युझिक फेस्टिवल, जे ड्रग्स अब्यूज ते सगळे रिलेटेड विशय जे लोकांनी घेतले, जे लोकप्रतिनिधींनी घेतले, जे आज तुमच्या मिडियाच्या हावजीसांनी घेतले. म्हाका दिसता कितलेशेच तुमी हांगा आसा त्या प्रत्येकाचेर तांणी 1-2-4 जर मिडिया हावजीस सोडले जाल्यार बाकीच्या सगळ्यांक तांणी त्या गोश्टीचेर त्या मॅटरान पार्टी केल्यात, लोकांक पार्टी केल्या, लोकप्रतिनिधींक पार्टी केल्या. आम आदमी पार्टीचे दोन्ही आमदार, साऊथ गोंयचो MP, लिडर ऑफ ऑपोजिशन, हांकां जेन्ना पार्टी करता इन अ केस ऑफ डेफमेशन वेर दे आर ओनली प्रोटेक्टिंग रायट्स ऑफ पीपल, शोज फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट खंय तरी. कारण जो पर्यंत प्रोत्साहन तांकां सरकारांतल्यान येना तो पर्यंत ह्यो गजाली जावपाकच शकना. तेन्ना लॉ अँड ऑर्डराचे आमी जेन्ना विशय उलयता, आमी जेन्ना पुलिसिंगाचे विशय उलयता, तेन्ना खंय तरी इंटरवेन्शन, इंटरफियरन्स ऑफ गव्हर्मेंट इन पुलिसिंग हें दिसून येता. आनी हें गोंया खातीर मारक. मागीर आमी हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, कॅथलीक आसूं, प्रत्येकाक एक गोश्ट लक्षांत घेवपाची गरज आसा की आयज म्हाका, फाल्यां तुका, आनी ह्या जाग्यार कोणीय आसपाक शकता. आज जर पुलिसिंग इंडिपेंडंटली वागपाक शकचें ना आनी शकपाक जायना आनी शक्य तांकां जर जायना जाल्यार इट इज नॉट अ गुड सायन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. म्हाका दिसता गोंयकारांनी जागे जावचे पडटले, गोंयकारांनी सुदारचें पडटलें. हांव म्हणटा गोंयकारांनी सुदारचें अशाक पडटलें कारण प्रत्येकाक दिसता म्हाका कितें पडलां काय म्हणून. ही परिस्थिती आज गोंयची जाल्या. त्या ज्या भुरग्यांक काल बाउन्सरांनी मारले, आमी ताची CCTV फुटेज पळयल्या. आज तुमचे कडेन म्हाका दिसता ती आसा, ताजे आमी फोटोग्राफ पळयल्या. दाणे घेवन बाउन्सर जे क्लबाचे तांच्या फाटल्यान धांवता आनी तांकां मारता, लोकांक मारबडय करता आनी आमचो सरकार ओगी बसता. हाचे बद्दल म्हाका दिसता हाचे पेक्षा आनी दुसरी वायट गजाल गोंयान घडूंक शकना. सो लेट अस प्रे टू गॉड. आमच्या देवी कडेन, आमच्या देवां कडेन, सगळ्यां कडेन आमी एक मागणी करुया की सरकाराक एक सुबुद्धी दिवं म्हणून की गोंयची कायदा सुवेवस्था हाचे पेक्षा वायट जावची न्ही. हांवें म्हणलां गोवा इज टर्निंग इंटू मिर्झापूर ज्या कोणी पळयला आसत तांकां खबर आसतली गोंयची परिस्थिती मिर्झापुरा पेक्षा वेगळी ना. आनी हे मिर्झापूर करपाक आमचो चीफ मिनिस्टर, हू इज ऑल्सो होम मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर, सरकाराची सगळी खाती ताणें आपल्या कडेन दवरल्या. तो जबाबदार आसा अशें आमकां खंय तरी दिसूंक लागला. आनी आमी मागणी करता की चीफ मिनिस्टराचो, म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर बदलपाची गोंयाक आज गरज आसा. कारण ही हॅज फेल्ड एब्सोल्युटली ऑन ऑल फ्रंट्स एज फार एज गोवा इज कन्सर्न.